वर मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं निदुकरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सगळे बरेपण बसत देवाची तोखणाय करून आमी म्हणुया. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपुत्र देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या तोरबा पासत आमी तुका वखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. आमचे खासगी मागणे देवा मुखार धरुया. आमचो वावर धंदो आमच्या भुरग्यांचे शिकोवप आमचे प्रोस्ट देवा मुखार आमी घालुया. तशेंच आयज मुर्मुगांव वाड्यांतली भाव भयण आपले रोमार घेवन आयिल्ले आसात तांचे पासत हांगा जमा जाल्ल्या पासत आनी दर एका वांगड्या पासत आमी मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीन तुकाय आमी भावार्थां वळखून पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्मेच्या पुरान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उठ परजोडीत जा उदेलो सुर्या जरी प्रितमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विसारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची महिमा पडजोळटा. तुजे सर्वेस्पर आतां वयर सरता. देवाची महिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पडजोळांक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोभोवती फिरय सोभोवती पळे एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोतयां येतात सगळे पूत तुजे तुज्या दुवांक हातार धरून हाडटात. अजाप जावन सगळींच पडजोडी जातली. होय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटींच सागराक दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडांनी येतलीं उंटां. मिडानाची आनी एफाची शिपां भायर कोरां. शेबातान येवन
भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगलीं. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पोटोली सगलीं राष्ट्रां. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पोटोली सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजेची शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायतीन तुजे पोरजेची म्हणसोबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आससोर शेकान शेक तीं तोखतलीं. एका दर्यांतान दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयचे देगेर तान पृथ्वीच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तारशीचे आनी दिपा जुवांच्या राजा आपलो राजदंडो घेवन ताचेशी येतली. ताका दाना काणिको घेवन पावतले. आराबेचे आनी इतोपेचे राजा ताचे मुखार सोरपोर पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दळदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोर पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावचें मुण्यारपण तेदना ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगाच्या खंयच्याच मनशा मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करूंक देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन बावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सादे जाल्यात आनी तेच भासावणींत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचें नोखेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितावन कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आखांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसालेम सोमेस्त मुखेल याजनिकांक आनी पर्जेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो त्या विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पर्जेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिलीं, भांगार, दूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनान शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. भाव भयणीनो, हिंदींतल्यान एक म्हणणी आसा, रस्ते अनेक मंजिल सिर्फ एक. हें आयकलां तुमी केन्ना? रस्ते अनेक मंजिल सिर्फ एक. जायते रस्ते आसात, वेगवेगळे रस्ते आसात, पूण आमचे मुक्काम, आमी पावपाचो जागो फकत एकूच आनी हें सगल्यांक लागता. आनी भोव करून हें धर्मा विशीं वेगवेगळे रस्ते आमकां एकाच देवाशी पावयता आनी सगळीं जीं कोण देवाचेर विस्वास दवरतात, देवाक मानतात, तीं एकाच देवाशी वेतलीं. रस्ते म्हणटा तेन्ना, वाटो म्हणटा तेन्ना आमकां घडये वेगवेगळे ताचे अणभव आसात. रस्ते म्हणल्यार घडये ह्या दिसांनी आमकां जायते एक्सिडेंट आमच्या रस्त्यांचेर जातात, त्या मनान येतले. भिरान रस्ते सारके नात म्हणटच आमी रोखडे गव्हर्मेंटाक बोट दाखयतले, कोणें करपाक जाय तें मी करपाक जाय, आनी त्या पासत हे मनीस मेल्यात, इतले एक्सिडेंट जाल्ले आसात. वो रस्तो म्हणल्यार, वाट म्हणल्यार घडये आमकां आमच्या घराचो उगडास येतलो. आमच्या घरा लागीं वचपाक मेन रोड आसा, थंय तावन आमकां एक्सेस जायो, वाट जायी. वो घडये आमी कोणूय भाटांक घेतात जाल्यार आतां ताचो उगडास येतलो. खंय जरी तर भाट घेतलो आनी त्या भाटान डिवेलपमेंट करतलो जाल्यार एक्सेस जाय. म्हणटच शेजारचो प्लॉट आसा तो कोणाचो, ताचो भाटकार कोण, हें सगळें आमी सोदूंक भोंवता. आनी जायते फावटी ह्या वाटांक लागून, ह्या रस्त्यांक लागून कोर्टान केसी पासून चालूच आसा, सॉल्व जायना त्यो बेगीन, ओगूत लागता तांकां. भाव भयणीनो, एक देवाशी पावूंक आमकां जेन्ना वाट जाय तेन्ना हे भाशेन वाट जरी तर सारकी मेळ्ळी जाल्यार आमच्या मुखार रोखडें पावूंक जाता. पूण वाट जरी तर सारकी ना जाल्यार ती तयार करपाक, सारकी करपाक आमकां इल्लोसो वेळ लागता. आयज आमी पयलें नवेन सुरू करता, भाग्योन जुजे वाजाचे परबेक. भाग्योन जुजे वाज आमचो भाग्योन, आमचो गोंयकार, आमचो पूत, आमच्या भावार्थान वाडलेलो, आनी होच भावार्थ दुसऱ्यांक दिवपाक एक हातयार जाल्लो.
जाल्यार ही नोवेना सुरू करता आसतना भाव भयणीनो, आयज आमी जुजेवाजाचे मजतीन व ताच्या प्रेरणान ताची देख घेवन आमी जेजूची परगटणेची हातयारां जावंक हो विशय घेतला. आयची वाचपां आमकां हाचेर नदर घालपाक बरोसो आदार करतात. आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी सुरवातेकूच आमी हीं उतरां आयकल्यांत, उठ परजडीत जा. ताच्या फाटल्यान रोकडोच आनीक म्हणटा, जोरी प्रितुमेचेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला. उठ परजडीत जा, उदेलो सूर्या जोरूय आमचे भोंवतणी. हेंच जें कितें आमकां इजायस प्रवादी सांगता तें आमकां दिश्टी पडटा. काळोख पडलेलो आसा आनी काळोख आहा तो विस्तारीत आसा, आपणाकूच स्प्रेड जाता आनी तो विस्तारपाक जायतीं हातयारां उठलेलीं आसात. हो ही हातयारां तयार करून घडये धाडल्यान हो काळोख तसोच दवरपाक, उजवाड हें ना जावपाक. तर असल्या वेळार इजायस प्रवादी खेरीत भाशेन हो संदेश जुदेवांक दिता. पयली इज्रायल परजा, विचून काडलेली इज्रायल परजा आनी इज्रायल परजेन जे जुदेव आसात तांकां खेरीत भाशेन अभिमान आसा आपणाचोच, आमी विचून काडलेली परजा. चुकीचें न्हय म्हणप, पूण सारकें विचून काडलेली परजा इज्रायल परजा. पूण तातूंत गर्व घेवन दुसऱ्यांक भायर रावप हें मान्य ना, देवाकूच मान्य ना. आनी ह्या पासत इजायस प्रवादी हे आपले परजेक हो संदेश दिता, देवाची सोडवण जी आसा ती आमकां विचून काडलेल्यांक, पूण फकत आमकांच न्हू, दुसऱ्यांकूय सगल्यांक. आनी ह्या पासत सगलीं राष्ट्रां देवाशी परत येतलीं, सगलीं राष्ट्रां धांवून देवाशी पावतलीं. स्तोत्रां न्हय, हें आमी आयज आयकलां. न्हयच फकत बेश्ट्यो परजा, सगळे राजा पासून वेगवेगळे तरेचे थोडीं नांवांय आमी आयकल्यांत. आराबाचे, इथिओपियाचे हे राजा आनी दुसरे जे राजा आसात ते येतले आनीक सर्वेस्परा देवाक परनिपाट करतले, ताच्या पांयांशी येतले. कित्याक? तो उजवाड आनी आमच्या जिविताचो सगलो काळोख जो आसा जाचे विशीं इजायस प्रवाद्यान पयलींच सांगलां. आनी रात जी आसा ती काबार जातली, सगलीं खुशाल जातलीं, सगल्यांक हें जिवीत मेळटलें. ही भासावणी भाव भयणीनो, ही भासावणी पुरी करपाक सोडवणदाराची गरज, मेसियसाची गरज. तो मेसियस नासतना आनी हो सोडवणदार हे नासतना आमकां हो उजवाड मेळूंक शकना. तो मेसियस हे नासतना सगल्या परजांक देवाशी हाडूंक जायना. तर भाव भयणीनो, आमकां जरी तर हें भाग फावो जालां, जंय आमी विचून काडलेल्या मदीं आयज आसा, आमी खुशाल जावपाचीं. पूण खुशाल जाता आसतना आमी दुसऱ्यांक भायर रावपाक जायना. आयज दुसरें वाचप आमी आयकता, बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चीट. बागेवन पावलू भाव भयणीनो, एफेस म्हणटा त्या शारान सुमार 3 वर्सां जियेलो. तांचे बराबर रावलो, तांचे बराबर वावर केलो, तांकां जेजू परगटलो. आनी जायते जाण बो करून जे कोण जुदेव आसले ह्या एफेस शारान, तांणी हो संदेश मानून घेतलो. आनी ते जेन्ना हो संदेश मानून घेतात आनी अशींच वर्सां मातशें मुखार वेतात, वेळ मुखार वेता, तेन्ना जे कोण जुदेव न्हय तांकां भायर रावंक लागले. तांचे सवेन तांची वागणूक जी आसा ती अक्रिस्ती कशी जाली. ते क्रिस्तांव खरे, पूण क्रिस्ती वागणूक ह्या दुसऱ्या भावा भयणां सवेन तांणी दाखोवंक ना. असल्या वेळार बागेवन पावलू खेरीत भाशेन तांकां चीट बरोवन उगडास करता की जेजू क्रिस्त सोडवणदार जो आयिल्लो आसा तो आमची पर्सनल प्रॉपर्टी न्हू. आमी क्रिस्तांव. जेजू कोणाचो? जेजू आमचो, क्रिस्तांवांचो? जेजू सगल्यांचो, फकत क्रिस्तांवांचो जेजू न्हू. पूण जे कोण मानून घेतल्यात, हो सोडवणदार आमकां पाठयला, तो देवाचो पूत मनीस जावन आमचे मदें आयला आनी जियेला, तो आमचे पासत कोश्ट मरण सोंसून पुनर्जीवन जालां आनी आमकां सोडवण दिल्या, हें मानून घेतात तीं क्रिस्तांवां. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. जे कोणें आजून मानून घेवंक ना तांकां आजून वेळ आसा. तांकां ही खबर, हो संदेश पावपाक जाय. तांकां हो देव अणभव मेळपाक जाय. आनी जेन्ना हो देव अणभव तांकां मेळटलो तेन्ना स्तोत्रान सांगलां ते भाशेन सगलीं जाणां ह्या एका देवाशी येतलीं. रस्ते अनेक, मंजील सिर्फ एक. तर भाव भयणीनो, ह्या देवाशी आमी येता आसतना आयच्या दिसा खेरीत भाशेन जेजूचे आप परगटणेची खबर, वो आप परगटणेची दबाजीक परब आमी मनयता.
दुबाविरेत आमकां हातयारां कशीं धाडल्यात, गोवाय कशें धाडल्यात, आनी जायते जाण भाग्योवन आमचो भाग्योवन जुजे वाज धरून आनिकूय जायते भाग्योवन जेजू दुसऱ्यांक दिवपाक फ्रांसीस शावेरूय आसा आनी हेर दुसरे सांत आसात जे हातयारां जावन जेजू तांणी सगल्यांक दिलो. पूण तांणी जेजूक दिवचे पयलीं देवाची आप परगोटणी, खुद जेजू आपणाची परगोटणी करता. आनी ही परगोटणी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजूच्या जल्मांतूच. जेजू जेन्ना जल्मलो तेन्ना ही खबर आंज बडव्यांनी पयलीं हे सादे गवळी आसली तांकां दिली. ह्याच गवळ्यांनी वचून दुसऱ्यांकूय सांगलें. आंज बडव्यांची आनीक थंयसर जें कितें घडटालें तें पळोवन दुसरोय लोक येयलो. सिमियांव आहा, आना आहा, जी वचून तांणी दुसऱ्यांकूय सांगलें. ही खबर दुसऱ्यांक पावयली. पूण त्याच बरोबर आयच्या दिसाक जांची आमी परब करता, जे कोण त्या गांवचे न्हू, तांकां आंज बडवो घडी दिसती पडूंक ना. पूण एका नखेत्राच्या उजवाडान आमी संदेश घेतला आनी आयल्यात. हे कांय विद्वान, आमी घडये तेग विद्वानाची परब म्हणून मनयता. पवित्र पुस्तक आमकां तेग जाणांची सांगना, कांय विद्वान म्हणटा. घडये आनीकूय जायते जाण आसले, पूण तें गरजेचें न्हू कितले जाण आसले, खंय तावन येयले. पूण भोव करून कांय विद्वान हे उदेंतीचे. आनी ते जेन्ना आयले तेन्ना होच रस्तो, वेगवेगळो रस्तो घेवन घडयेक आयले आपआपल्या देसान तावन. आनी हे वेगवेगळे रस्ते एक जातले जंय जेजू बाळूक तांकां मेळटलो. पूण भाव भयणीनो, ह्या रस्त्यार चलता आसतना सांडले. सांडपाची कारणां जायतीं आसपाक शकता. आयजूय आमी पळयता, आमी घडये सारक्या नीट मार्गार वेता वेता आमकां सांडपाचीं कारणां जायतीं आसात. थोडे पावटी आमचेच मदले कोणूय आमकां सांडयतात, थोडे पावटी आनीक कोण दुसरे आमकां सांडयतात. थोडे पावटी जांच्या मनान एम्बिशन्स आसात, जावं पॉलिटिकल एम्बिशन, बिजनस एम्बिशन, वो आपणाचें खुद खासगी इंटेन्शन्स वो एम्बिशन्स आसात, ते दुसऱ्यांक उजार करतात आनी दुसऱ्यांक सांडयतात. कित्याक? हें सगळें म्हाका जाय. तर असले वेळार आमी पळयता हे विद्वान जे सांडलोले, नखेत्राच्या उजवाडान आयलोले, पूण सांडले तेन्ना तांणी एक वस्त केली, एकदम बरी वस्त. ह्या जाग्याचो वो ह्या राष्ट्राचो वडील कोण, आमी वडिलाक मेळया, ताचे लागीं विचारया. ताका खबर आसतली, कित्याक तांच्या गांवान हें येद्दें व्हडलें विजमीत घडलां. देव मनीस जावन संवसारांत आयला. ओ एक नवो राजा जल्मला, एक सोडवणदार आयला. ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या जाल्यार ह्या राजाक खबर आसपाक जाय, तो हेरोद राजा. भाव भयणीनो, हेरोद राजाशी काय बरें ते गेले. आनी आमी पळयता पयली वस्त आमी आयकल्या, हेरोद राजा आकांतलो. हेरोद राजा आकांतलो तेन्ना ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम. थोड्यांक घडये खबर पासून ना, तरी आसतना आमकां भाग्योन माथ्यू हें शुभ वर्तमान बरयता आसतना म्हणटा आख्खें जेरुजालेम. सो आख्खें जेरुजालेम म्हणल्यार जे कोण भोव करून राजाक चिटकून आसात, वो राजाच्या बराबर आसात, कॉन्टेक्टान आसात, तांकां सगल्यांक जेन्ना ही खबर आयली, नवो राजा जल्मला, आकांत आयलो. असल्या आकांताच्या वेळार हो राजा कितें करता तें आमकां दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, आयच्याय काळार राजांचेर वो राजकी जे कोण फुडारी आसात तांचेर आकांत येता. भोव करून केन्ना म्हजी कदेल वयतली, आनी कोणूय येवन थंयसर राजा जातलो, आनी कोणाकूय ती कदेल मेळटली, रोखडोच आकांत येता. आनी त्या आकांताच्या वेळार तांच्यो मांडण्यो जायत्यो, एक्सपिरियन्स आसा तांचे लागीं. हेरोद पातशाया लागीं एक्सपिरियन्स आसलें, कशे भाशेन असले जे उपजतात तांकां ना करपाचें. पूण उलयता आसतना एक भाशेन उलोवप, करता आसतना दुसरे भाशेन करप, हेरोद पातशायाच्या जिवितान दिश्टी पडटा. पयली वस्त ताणें बरी केली, बेगीन बेगीन ह्या मुखेल्यांक म्हणजे जुदेवांचे जे कोण मुखेली आसले, मुखेल याज्ञीक, तांकां आपयले. धर्मशास्त्री जे कोण शास्त्र शिकतात तांकां आपयले. कित्याक? ताच्याय कानार पडलेलें आसा, सोडवणदार येवचो आसा हे परजेक. आनी तो सोडवणदार हे जुदेव परजेन जल्मतलो. आनी हे परजेन म्हणटा तेन्ना उमक्या शारान जल्मपाचो आसा. खंय कितें कशें हें जाणा जातलो जाल्यार हे धर्मीक वडील जे आसा, महायाज्ञीक आसात, मुखेल याज्ञीक आसात, धर्मशास्त्री जे आसात, तांकां खबर आसतली, तांकां आपयले, इन्विटेशन दिलें. आयज काल असली इन्विटेशन आमी पळयता. कित्या पासत?
ताचे फाटलो हेतू कितें, ताचो अजेंडा कितें, हें आमी सगळीं जाणां. कोण कित्याक आपयता, केन्ना आपयता. ह्या दिसांनी ज्यो थोड्यो वस्तू घडटात, जायते जाण जायते आपले ओपिनियन्स दितात. बो करून नातालांचे रातीक जें इन्विटेशन गेलें आनी त्या इन्विटेशनाक पाळो दिवन आमचे धर्मीक वडील जेन्ना थंयसर पावले, जायते जाण जायते उलयतात. हाचे फाटलो हेतू कितें हो प्रश्न. अकस्मात कित्याक, आदीं जें कितें जालां वो आमचे परजेक जे त्रास जाताले, कश्ट जाताले, ताचे विशीं कित्याक उलोवंक ना, आतां कित्याक, हे प्रश्न आयिल्ले आसात. जाल्यार हेरोद पातशायाच्या जिवितांत पळयल्यार कळटा आकांत आयलोलो. आनी ह्या आकांताच्या वेळार ह्या मुखेल याज्ञिकांची आनी धर्मशास्त्र्यांची गरज पडली. तांकां आपयले, तांचे लागीं माहिती घेतली. सांगता आसतना एडवर्टिजमेंट, प्रोपगांडा काय बरो. प्रोपगांडा हो जो ताणें ह्या विद्वानांक कुशीन व्हरून सांगलो, तुमी वचात बेथलेहेमांत, बाळकाची सारकी खबर घेयात. ह्या याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी सांगलां, दाखयलां त्या प्रमाणे. कित्याक तांणी पवित्र पुस्तकाचेर वाचून आमकां सांगलां, खबर घेयात, ताका नमस्कार करात आनी तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत येवन म्हाकाय सांगात. कित्याक हांवें ताका नमस्कार करूंक वचपाक, येवन म्हाका सांगात. काय बरें न्हू. एक राजा मानून घेता, आनीक एक नवो राजा जल्मला आनी म्हाकाय ताका नमस्कार करपाक जाय. पण आमी सगळीं जाणां हेरोदाच्या मनान हिडन अजेंडा कितें आसलो. नमस्कार करपाक सोदतालो ह्या बाळकाक, काय जो आकांत आयला आपणाचेर, त्या आकांतांतलो भायर सरपाक हो नवो राजा जो जल्मला ताका जल्मतांच ना करपाचो, हें आमी सगळीं जाणां. त्या उपरांत आमकां कळटलें जेन्ना हेरोद पातशाय सगल्या बाळकांक 2 वर्सांहून सकयल बाळकां जीं आसा तांकां मारून उडयता. हिडन अजेंडा दिसती पडलो हेरोद पातशायाचो. आयज भाव भयणींनो असले हिडन अजेंडा जायते आसात. आनी जायते फावटी आमी घडये समजना. आमचे धर्मीक वडील समजनात, आमचे धर्मशास्त्री समजनात, आमचे वडील, आमचे लिडर्स जे आसात ते समजनात. कित्याक म्हणचें, जेन्ना ह्या याज्ञिकां बरोबर आनी ह्या धर्मशास्त्र्यां बरोबर हो आख्खो अर्थ ताणें घेतलेलो, हे पातशाय वो हे विद्वान जे आसात तांकां कुशीन कित्याक व्हरपाक जाय आसलें काय. मातयेव आमकां बरोवन सांगता, तेन्ना ह्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्रा विशीं केन्ना कशें कितें सारकी म्हायती ताणें घेतली. कुशीन व्हरून त्या याज्ञिकां उजीर वो धर्मशास्त्र्यां उजीर न्हू. घडये ते धर्मशास्त्री आनी याज्ञीक आसात तांचे उजीर जरी तर केल्लें जाल्यार ही तांची खबर आयकून घडये तेय स्वत मानतले आसले. खरेंच हे भाशेन घडलां म्हूण. कित्याक हे विद्वान आसात ते नखेत्रांची शिकवण घेवपी. आनी एक खेरीत नखेत्र जेन्ना तांकां दिसती पडलें, त्या नखेत्रां विशीं शिकवण घेवन ताचें नखेत्र उदेल्लें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. आनी नमस्कार करूंक येता आसतना ती शिकवण जी तांणी घेतलेली ह्या नखेत्राची, हो कोण आसतलो, कोणाचें नखेत्र तें. मातयेव आमकां खेरीत भाशेन ह्या 3 धानाची खबर सांगता. भांगार, धूप आनी गोंदरोस. एके भाशेन दाखोवन दिवपाक की हे जाणी हे नखेत्र शिकलेले आनी हे नखेत्र कोणाचें हें समजल्लें, ते तीच समजणी घेवन भांगार घेवन आयल्यात. कित्याक राजाक भांगाराचो मुकूट, तो राजा जुदेवांचो. धूप आमी देवाक ओंपता, जाल्यार हो जल्मला तो देव, ह्या देवाक दिवपाक हो धूप हाडला. तेच बरोबर हो जल्मला तो एक सोडवंडार, ताका मरण मेळटलें, कोश्ट मेळटलें. कोश्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तो सगल्यांचो सोडवंडार जातलो. ह्या पासत ताच्या कोश्टान, ताच्या मरणान फावो तो गोंदरोस हाडलो. आनी ह्या विद्वानांनी भाव भयणीनो हें येद्दें व्हडलें सोत मानून घेतलें आनी तें परगटलें. कशे भाशेन परगटलें भाव भयणीनो. ही वाट चलता आसतना तांकां आपली वाट बदलपाक पडली. हेरोद पातशायाचो हिडन अजेंडा तांकांय खबर नासलो, जे भाशेन आयज आमच्या वडिलांक खबर ना. हो खबर आसूनय घडये थोडे फावटी नजर अंदाज करपाक पडटा, दोळे धांपपाक पडटा, तोंड बंद करून रावचें पडटा. कित्याक ना जाल्यार मागीर दुसरे इफेक्ट्स आसात ते आमी जाणां सगळीं. ते आडावचे पासत ओगी रावचें पडटा. जाल्यार हो हिडन अजेंडा घडये ह्या विद्वानाकूय खबर नासली. पूण देव तांकां स्वप्नान दिसती पडून शिडकायता. आनी देवान जेन्ना तांकां शिडकायले तेन्ना हे विद्वान, आपूण विद्वान, आमी सगळे जाणात आनी त्या राजान आमकां आदार केला, परतून वचोंकूच जाय, सांगोंकूच जाय, हें घडये म्हणूंक जातालें तांच्यान.
पूण जेन्ना शिटकावणी आयली हे शिटकावणेक ते उक्ते रावले. हे शिटकावणेक उक्ते रावून तांणी आपलो रस्तो बदललो. दुसरे एके वाटेन ते आपल्या देसान परतले. परतून हेरोदाशी वचूंक ना, ताका सांगपाक राजा आमकां तो राजा मेळ्ळो, तो बाळूक आमकां मेळ्ळो, आमी नमस्कार केलो ताका, आमी ताका दानाय दिलीं, चल आतां तूं वच, हें सांगूंक ना. कित्याक देवान ह्या हेरोदाचो हिडन अजेंडा आसलो तो तांकां उक्तो केलो. तांणी आपली वाट बदलली. आनी हे भाशेन भाव भयणीनो येतेक विद्वान आमच्यान म्हणपाक जाता एके भाशेन हातयार जाले. आयज आमी हो विशय जरी तर घेतला हे आप परगोटणेन आमी जेजूचे परगोटणार कशे जुजे वाजा भाशेन हातयारां जातलीं जाल्यार जुजे वाज हातयार जाला. आमी भाव भयणीनो आयज हातयारां कशी भाशेन जावपाक जाता जाल्यार हातयार कित्याक जाय? हातयार जाय आमकां वावर करपाक. हातयारां जाय घोडे आयज झुजां करपाक. आमकां झुजां करपाची गरज ना, पूण वावर आमकां करपाचो आसा आनी आमचो वावर मिसांवाचो वावर, धर्म परगोटणेचो वावर, जेजूक परगोटपाचो वावर. धर्म परगोटणी म्हणटा तेन्ना आमचो धर्म न्हू, धर्मभेद करूंक धर्मवाद करूंक न्हू, पूण हो धर्म कोणा विशीं शिकयता? देवा विशीं शिकयता. देवाच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकयता. जाल्यार ही परगोटणी करपाक आमी जरी तर हातयारां जातलीं जाल्यार उचांबडाय उपकारो ना, झगडी केस्तांवां उपकारो ना, दुसऱ्यांक खाला उडोवप उपकारो ना. कितें जाय? जे गूण आमकां जेजून सांगल्यात ते गूण जाय. करात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो. तुज्या एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखय. तुका कोणें वायट केलें जाल्यार ताका बोगोस 7 फावटी न्हू 70 फावटी 7. तशेंच हेर देणी जी आमी एकामेकाक आयज दिवपाक जाता, आमचो गांव, आमचें जिवीत, आमचो समाज शांतीचो आपुरबायेचो करूंक. अशें करता आसतना चोत्राय धरपाक गरज दुसरेय भाशेचीं हातयारां आसा जीं उरफाटीं वावुरतात, कशेय भाशेन झगडी केस्तांवां लावपाक प्रयत्न करतात. हीं हातयारां सदांच आसतलीं, तीं बंद जावचीं ना, काबार जावचीं ना. पूण जरी तर आमी खरीं हातयारां जालीं जेजूचीं, जंय आमी मोग विस्तारता, जंय आमी सेवा दिता, जंय आमी दयाळाय दाखयता, जंय आमी बक्षिता एकामेकाक, जंय आमी समाज बरो जावपाक आमच्यान जाता तितलो वावर करता. आनी हें करता आसतना नो कॉम्प्रोमायज. आमकां कोणें आमचेर आड वचना जावपाक, जांच्या हातान पावर आसा, प्रशासन आसा, ते आमचेर केसी घालतले, ते आमकां भितर घालतले, आमचे बिजनसां बंद उडयतले. हे भिरांतीन कॉम्प्रोमायज केलो जाल्यार हातयारां जावपाक जायना आमच्यान. भाव भयणीनो आयज ही कृपा आमकां मागुया. येतेक विद्वान खरेंच विद्वान जाले, कित्याक तांणी देवाचें आयकलें. तांणी मनशांचोय आदार घेतलो, याज्ञिकांचो आदार घेतलो, धर्मशास्त्र्यांचो आदार घेतलो, राजाचो आदार घेतलो आनी आपुणूच हातयार जाले दाखोवपाक हो एक व्हडलो गूट की जो जल्मला तो राजा, जो जल्मला तो देव, जो जल्मला तो सोडवंडार. तर तांचे भाशेन आमी जावया. हेरोद पातशाया भाशेन आमी जावची न्हू. जाणें फटयलीं, फोटी मारल्यो, प्रोपगंडा केलो, सांगता आसतना एक भाशेन सांगलें, करपाक आसलो दुसरोच. तर असल्या राजकारबाऱ्या भाशेन आमी जावचे न्हू. आनी कोणूय जरी तर राजकारबारी आसात, आमचे पॉलिटिशियन्स आसात, तांणी ह्या हेरोद पातशाया भाशेन जावचें न्हू, पूण हे विद्वान आसात तांचे भाशेन जावचें. तर आमकां सगल्यांक भाव भयणीनो हीच कृपा मागुया आनी आमीच ही बरीं हातयारां देखून हे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर उंड्या सोऱ्या बराबर आमचीच ही नवसरणी जावपाक आनी आमी बरीं हातयारां जावंक आमकांच उबारुया. जेजूची हातयारां जावन ताकाच परगटूंक देवाचेंच बळ मागूंक उबी रावन आमची थोडी मागणी देवा मुखार धरुया. सगळीं म्हणया, सोत मानता देवा सर्पदेल बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ समावलो, आंखवार ताय जल्मलो, वचल्या काळांतले कोस असले, त्या कुसा सोडलो,
Temelo nakani kipilo. Temelema nyolo. Tisesa bunetlo chun salo. Sorga sorlo. Sorputa devpacha usvyak basla. Tuitan shvyan milachi masvi kurun katalo. Sotmanta povitatmya. Katolik poisabe. Bhakta sektar. Patkacha boksune. Kuruchun chuan pon sasana shvit. Amen. आमची मागणी देवांका धरूया. आमच्या बाप साहेबान बिस्वानी पाद्रिनी आणि माद्रिनी आपले गौलिक कार्य मनशा मोदे चेतना आपले जिवीत देवाक भेटयलोले दान म्हूण उगडास धरून आपले मोन्यारी जिवीत आपले पोरचेक एक दान करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Moja mama dusza mówiący Maria, Amstrzy jak budko. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हेरोदीक भाशेन न्हयपूण विद्वाना भाशेन सोद सोडून काडून आनी ते आपल्या जिवितांत जिवूंक पोरचे मोदे नागरीकपणाचो एकचार बांदून हाडूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Moja mama dusza mówiący Maria, Amstrzy jak budko. आमच्या पिरगोजेन आसलोल्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणीक आमी मानान लेखूंक आनी ताच्या धर्माचे फावो तितली ओळख घेवंक जेजूची ओळख आनी सानविकाय आमच्या जिवितांतले तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. Moja mama dusza mówiący Maria, Amstrzy jak budko. आयज केरीत भाशेन डायसिसीच्या पवित्र पुस्तकाचे सेवा दवरपीक आनी घोळीप घोडशी वताची कार्तिकास गोवा वावरा खातीर प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटीन वांटो घेतलोल्या मुर्मुंग गोवा वेला वावराडांतल्यान भावा भयणी पासत मागुया. Moja mama dusza mówiący Maria, Amstrzy jak budko. बापा ही आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो तुवें स्विकार कर आनी आमच्या जिवितांतल्या प्रस्नाक अडचण्याक फुडो करूंक तुजें बळ आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं Amen. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C43 वेदीचेर उंड्या सोबे. Suka
मोशा भावने मोशा तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानता असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या नाकी पोलीस सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गंवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थां वळखता. ताचें बलिदान तुका करता आनी तुका आमच्या आत्मीक पोसणाक घेता. तो तुजे पौस सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजे दयाल दिस्त घाल म्हूण मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ सावबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांत आसनाचे देवा, स्वर्गांत श्रोताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडणेचें सासणीक येवचून उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर्व दोलबरां संगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Wola tuja wojwowan, usługi tuka zojzo. Są spora czynawi, jedna taka zoj, usługi tuka zojzo. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्राची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पशी. तेच परेन जेवण जातो काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good por gotoya. Sunya Jesu ami holokata. Ani eka chiten ireta. Diklei bari tu voi votare so. Ami tuže poro gorgota. बापा
जेजूच्या मोन्नासन पुनः शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सर्वांची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड गोड शेवतले आमा स्मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाप्पांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची तुवें तुजे परगटणेची हातयारां जावंक विचून काडलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तेत्याक विद्वानांनी तशेंच बागयोन तुजे वाजान जेजू खरो देव खरो राजा आनी सरोंडार वळखून घेतलो आनी ताचे परगटणार हात्यार त्या सोंग पावले. आमचे बापा मागणें म्हणटना आमी हेंच करूंक आमकां तेच देवाचें बोळ मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडीक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सोस्का आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आणयाक आमी बोरवांशें ओतरेकता. तर आमकां तुजे उद्दार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पौसभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे पळमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत तिचे उजवाडान तिचेशी येतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुमियांतून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमन्यांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass,
we would like to remind you that only those who have received baptism in this Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया D17 जेजू म्हज्या देवा.
प्रार्थुया. जेजूच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजूक बाळकाक स्वयंभाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक हुंड्या सराच्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन विंगोयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडयेंतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओक्रिस्ती भाव भयणाकूय आमी दाखोवं. शेकेक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पडजोडान सुखेस्त जावं तुका दिनवासूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. ह्या रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलोल्या समेस्त आमच्या बाबा भयणांक आमी दिनवासता. अदीक करून मुरमुगांव वाराड्याक आमी दिनवासतना अदीक करून ही मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्ल्या पाद्रींक, मोठवाशांक, लौकिकांक, गायन मंडळाक, वाचपां करूंक आदार दितल्यांक आनी हेर सगल्यांक तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता. कांय कळोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी जानेराची 7 ती आयज 7 तारीख ती 15 तारीख पर्यंत मिसा ये पर्यंत जातली. सकाळीं 6, 7:30, 9:15, 9:15चे मीस रोमारीचे मीस. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे 4 वाजता हे मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन जातली. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केल्लो आसा, ताची नोंद तुमी करून घेवची. 14 सकाळीं आमची मिसां आयतारा दीस 5, 6:15 आनी 7:30 आयज जालां तेच भाशेन आसतली. खेरीत भाशेन 14 आयतारा दीस 9:15चे मीस रोमारीचे मीस आनी हे खेरीत मीस आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतां खातीर आमी भेटयता. आनी त्या उपरांत आमचे कॅन्टीन आसा थंय पेज कांजी आमी म्हणटा आमकां मेळटली. खेरीत भाशेन उगडास करून भाग्योन जुजेवादाच्या साद्या चालत्या जिविताचो उगडास करून दोबाजीक परबे दिसा 16 जानेराचे मिसाची मांडावळ हे बरी आसा. सकाळीं मिसा 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस बीस थियोदोर मास्कारेन्स आनी आमचो कार्दियल साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव आनी त्याच बरोबर आनीक 3 बीस हे मीस भेटयतले. उपरांत भाग्यवन जुसेवादाचे ऑरातोरीच्या कुड्यान मीस जातले दोनपारची 12 वाजता. सांजे मीस 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमाणे मीस परबेचे सांजे 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन जातले. ह्या जागा विशीं कांय सवलत्यो. आमी हांगासर येता म्हणटूच आमच्या वतमीक पसणाक मिसाची भेटूच न्हय पूण कुमसार आमी जावंक आमी उलो मारता. म्हणटकूच वतम्याची बदोळणी जावंक आमकां पाद्री आसात. सकाळीं सांजे कुमसाराक बसूंक आमी ताचो बरो फायदो काडचो. त्याच बरोबर आमी मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनोती बरोवंक आमी जाता, देणगी दिवंक, डोनेशन दिवंक आमी जाता. आमच्या स्थळान आमकां धर्मीक वस्तू मेळटात. भाग्यवन जुसेवादाचो कॅलेंडर, त्याच बरोबर मागण्याचो झेलो हें पुस्तक आनी हेर दुसऱ्यो जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात. ताचोय फायदो तुमी काडचो. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आमचे फुडल्यान सकयल आसा. तेच बरोबर सेंट जोसेफाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत भाग्यवन जुसेफाजाची सांतवार सांखवाडे लोकांक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांक कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां करूंक आसात. ताणीन आदी फुडेंच आमकां गमोवचें. तुमच्यो वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाचीय तुमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी गमोवचें. आमची सगळीं मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटलीं.
पूण खेरीत भाशेन 9:15 4 वाजता मीस रोमारीचें बी CCR TV लायव्ह आमकां पळोवंक दिता. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सांगतात आनी सुचयतात ताचें आमी आयकुचें. उबे रावया. निमोनो आशीर्वाद गम तकले बागोंशो अंतरका मागण्या उपरांत आमचो सबाब आमेन जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचे आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमचे काळजां भावार्थान बोरवाशांत आनी प्रितीमोगान तीर करूं. आमेन. काळोखांत बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्ता आपल्या परजोडान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात. तो तुमच्या भाव भयणीक तुमी उजवाड जावशाक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजूत करूं. आमेन. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखिलो. तशेंच हें संवसारी पयण सोंपतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सगळें सदांच आसूं. आमेन. वचूनात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाल बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजपांनी तुझे उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक बागयोन सुसेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंगवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आनी आमी सोगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलूंक बागयोन कोणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबीन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागताव. ओगीच रावून गरज मागची. हे आमी मागणे आमी करताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुजे वाजा आमच्या बावा. Saksi Dieu Jésus, Bapa Posto, Ubebo, Amka Sago, Zuse Vaza, Amcha Baba, Duci Paso, Agamoima, Na Pajitu, Povitratne, Agamoima, Sasna, Sasna, Zuse